बर्जर स्कॅम जाले म्हूण मोपाच्या बाबतींत भिवपाची गरज ना. लुईस बर्जर कन्सल्टंटांचें काम जवळ जवळ सोंपत आयलां. सरकार तपास तडीक लायतलोच अशें म्हणत मुख्यमंत्री पार्सेकारान मोपाच्या फुडाराचे बाबतींत कसलेच प्रस्नचिन्ह जावंक दिल्लें ना. मोपा डेव्हलपराक ऑर्डर डिसेंबर मेरेन मेळटली. जून 2016 मेरेन विमानतळाचें काम सुरू जातलें. 2019 म्हणल्यार विमानतळ तडीक लागतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. तो म्हणटा मोपा चिपी विमानतळाचो भंय ना. चिपी परवडटलो काय ना तो खंय MIDC आता फेरविचार करता. The evaluation of RFQ application is in progress and the government intends to issue request for proposal RFQ in next month, August 2015. And developer is likely to be selected by December 2015. म्हणजे ह्या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत डेव्हलपर सिलेक्ट जातलो हेची अशी योजना आसा आणि अशी आमची आंखणी आसा. डेव्हलपर सिलेक्शन जर डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत जालें जाल्यार प्रत्यक्ष काम ताका वर्क ऑर्डर मेळटकीर ताका आपले फायनान्शियल वेवस्था बाकीच्यो गोष्टी करच्यो पडटात आणि त्यामुळे ताच्या नंतर एक 4-5 महिन्यांनी मे ते जून 2016 पर्यंत मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचें काम प्रत्यक्ष सुरू जातलें आणि हो एअरपोर्ट 2019 पर्यंत त्याची पहिली फेज ही प्रत्यक्ष कमिशन जातली अशी साधारणपणे आमची योजना आसा. MIDC flagged the issue of reduced viability of the Chipi airport because Mopa airport is being developed by government of Goa. They flagged the issue in the meeting. Therefore, MIDC informed that they are revisiting the developmental plans of the project. थंय सांगले ताणें. दिवचले मावळिंगेच्या नेस्ले कंपनीचे कंत्रादावेले 350 कामगार सेटलमेंटाचेर सय करपाक तयार नात. स्वता जावन सोडात म्हूण तांकां सेटलमेंटाचेर लेखी दिवंक लायला. असली अट तांकां मान्य ना. फॅक्टरी परत सुरू जाल्या उपरांत ह्याच कामगारांक परत कामाचेर घेतले म्हूण उतर दिल्यारच सेटलमेंटाचेर सय करपाची तांची तयारी. कामगारांनी बिरेस्तारान निदर्शनां केली. मॅगी नूडल्सान MSG आनी लेड मेळिल्ल्यान देशभर मॅगी नूडल्साचें प्रोडक्शन सध्या बंद पडलां. आमची फक्त मागणी कितें आसा की केन्नाय कंपनी स्टार्ट जावं सगळ्या भुरग्यांक कामाक घेवपाक जाय. ही मेन आमची मागणी आनी आमची व्हडलीशी मागणी ना. ह्या भुरग्यांचो डिमांड असो की फॅक्टरी केन्ना स्टार्ट जावं आमकां तुमचें कितें नाका आनी त्या हेजेर ते ठाम आसा आनी हांव तेंच्या फाटल्यान आसा. त्या मॅनेजमेंटाक क्लियर सांगला की आमी सेटलमेंट सायन करचे ना. जर कंपनी बरोवन दिता आमकां की फाल्यां सुरू जाल्या नंतर कोण नेस्ले कॉन्ट्रॅक्टर न्ही आमी हांकां कामाक घेतल्या सिनियरिटी प्रमाणे जाल्यारच आमी सेटलमेंट सायन करतले आनी आमी करचे ना. कित्याक तो सेटलमेंट असो आसा तातूंत बरयल्लें आसा की आमी वॉलंटरी सोडटा अशें बरयल्लें आसा. तें काडटा अशें बरयल्लें ना ते सेटलमेंटाक आनी मागीर ते पयशे घेतल्या नंतर आमचो कांयच अधिकार उरचो ना आनी आमी कसलेच क्लेम करचे ना वॉट्सएवर नेचर अशें तातूंत वर्डींग घातलेलें आनी ताका लागून आमी तो सेटलमेंट सायन करिना म्हणून सांगलें. पणजे शाराक स्मार्ट सिटी करपाचो प्रस्ताव शार उदरगत संचालकान केंद्र सरकाराक धाडला. केंद्र सरकाराच्या येवजणेच्या नेमा प्रमाण राज्यान एकूच शार स्मार्ट सिटी करूं येता. मात गोंय ल्हान आशिल्ल्यान पणजे बरोबर वास्को आनी मडगांव शाराक एक युनिट समजून 3 शारां स्मार्ट सिटी करची म्हूण संचालकान प्रस्तावान नोट घाला. पणजे महापालिकेन स्मार्ट सिटीचो थाराव घेतलो. महापालिकेचो प्रस्ताव गोंय सरकाराक धाडला. Now we were required to recommend one. So taking all factors into consideration, we have recommended Panaji for benefits under the Smart City Mission. But at the same time, the Deputy Chief Minister has made a case with the Union Ministry of Urban Development, wherein all the 3 cities, that is Panji, Madgaon and Vasco, could be considered as one unit for a benefit under the Smart City Mission. But as per the existing guidelines, we have sent a proposal for Panaji. पणजे शार पहिल्या पावण्यार सिलेक्ट जाल्यार पणजे बेगीन स्मार्ट सिटी जावं येता म्हूण महापालिकेक आशा. At the national level, the first round 20 cities will be selected.
So if we are selected at the state level, we will compete for these first 20 slots. Hopefully, if we are selected, I don't know, we may stand a good chance to get elected in these first 20 cities. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गाडयो चोरपी तिगांक पुलिसांनी धरले. तांचे कडल्यान 45 लाखांच्यो 2 गाडयो जप्त केल्यात. कुलदीप सिंग आनी दोगांक कोल्हापुराक वचून धरले. दुसरे वटेन पणजे पुलिसांनी इबाडिल्ले गोरवांचे मांस हाडटना 3 जाणांक धरले. एका लक्झरी बसींतल्यान 70 किल मांस जप्त केला. ते बीफ म्हूण पुलिसांक दुबाव. तख्त सिंग, मुझफ्फर अब्दुल्ला आनी दशरथ गुज्जराक धरला. घेऊया एक विराम.